मावत आहा ती आमी जाणा तेजें वीथ कितलें आहा तें आनी आमची कुडबोणा जेटी म्हणजे बिगस्ट जेटी मॅक्झिमम फीश थिंगा अनलोड थिंगा जाता आनी इतले बिजनस चल्ला मोर दॅन 400 म्हणजे ट्रॉलर्स आहाय थिंगा एक ट्रॉलरान मोर दॅन 40 तरी एक वर्कर्स आसताय आतां तेंचे सिजन स्टार्ट जाता ते नॅरो विथांतल्यान बारीक एक सायडीन तोडप आसता एक सायडीन ती बीच आहा मातशें चुकलें जाल्यार वारें बी वसाड बी जाल्यार खंयच्यानी पडपाक जाता ताका लागून लास्ट 45 इयर्स म्हणजे फिशरमॅन आहाय ते ट्रॉलर्स ओनर आहाय ते ट्रेनींग वॉल मागताय थिंगा पूण ते आयज पासून जालो ना आतां इश्यू जालो आमकां लेटर केल्लें आमचे कुडबोणा बोट ओनर्स फेडरेशनान कित्याक ONGCन थिंगा एक फ्लोटींग जेटी प्लस थिंगा लिफ्ट घातला कित्याक ते म्हणटा तें आतां आयकूं येलें तें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी थिंगा लायट्स घातले आनी त्यो लायट्स सगळे दयर हांव फेस केल्लो आहाय आनी जेन्ना ह्यो आतां सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना रातच्यो हे तो ट्रॉलर्स ओनर ट्रॉलर्स कोण ड्रायव्हर आहा चलयता तेजे दोळ्यार पडली जाल्यार ती मिस्टेक खंयच्याय डायरेक्शन वचपाक वयतली आनी हूंय हाडटली सो हे टोटल तेन्ना लॉस जातले म्हणून आयज हो इश्यू हाडलो सो आतां ONGC तेंगे ऑफिशलान सांगलां कित्याक ते टोटल काडटा म्हणून आनी इन्स्पेक्शन करता सो आमचें तेन्ना डिमांड आहा मेन आहा तें ट्रेनींग वॉल थिंगा हें जावपाक जाय कितलेच फावटी आमी असेंब्लीक आमचे बेनावले MLA रेन्झिनिया आमी कंटिन्युअस हाडिताय एनवायरमेंट क्लियरन्स घे म्हूण पूण हिंगा हेजेर तेजेर घालून कितें डॉच करीत आहा ते आयज पासून क्लियर आन्सर ना कोण एजन्सी अपॉयंट केली ती सो ताका लागून न्यू एजन्सी अपॉयंट केल्या ना ते आमकां डॉक्युमेंट जाय आनी तेंच्या प्रोसेस खंय पावला ताका लागून आमी कलेक्टराक मागला एक जॉयंट आनी मिटींग घेवची जावं कॅप्टन ऑफ पोर्ट जावं फिशरीज मेन डिपार्टमेंट आनी फाटल्यो फायल कितें केल्या खंय पावल्या तो आमकां करस्पॉन्डन्स जाय आनी खंयच्या स्टेजीर आहा ती सो तें हाडून आतां बिफोर विदीन 15 days आनी एक जॉयंट मिटींग घेत म्हूण सांगला आनी म्हाका दिसता तेजे फाटल्यान घडये हो प्रोसेस मातशें फास्ट जातलो आनी ते हे पॉलिटेजेर पिच्यान घेता मुली आतां सद्या म्हाका आतां भितूर तेमी सांगलें ते ऑलरेडी तेंचे हेका कंप्लेन्स घायलो आहाय तो व्हिडियो बी घायलो आहाय कितें इलिगल स्ट्रक्चर म्हणून सो तेजे कांय ते एक्शन म्हाका दिसता ते तांचे चालूच आसलें तेंगे प्रोसेस तुका सांगता हो इश्यू आनी आज मिटींग हें जावपाक हे मुडा हांवें सांगलो ना पंचायतीन सांगलो तेन्ना तर हांच्यान सारकें केलें ना जाल्यार आज हो इश्यू जायना हें IPBचेरय केलें ना IPB दिलें तेन्ना गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिलें ना हें ONGCन आनी गव्हर्मेंटान मेळोन आनी बाबत केल्या आमी इन्स्पेक्शन केलें आमी इन्स्पेक्शन करून इन्स्पेक्शन रिपोर्ट धाडलो शोगोज नोटीस काडली रिमांयडर धाडलो जाली अडेच म्हयने चलता पूण आज पासून ONGCन आमकां रिप्लाय केलो ना आनी हे तरी हें कितें केलां फ्लोटींग जेटी करपाक पॉन्टून हाडल्या लिफ्ट केल्या ती तरी सारक कायद्याचेर केल्ली न्हू आयज हो इश्यू जायना आसलो कित्याक तेन्ना बंद जाता आमगे कारवाय चालू आहा पण आयज पासून ONGCन 2-2.5 म्हयन्याक आयज पासून तेमी तांकां उचीत दिसलो ना म्हणजे पंचायती कितें मागलें तेजो जबाब दितले म्हणून आनी हें तरी सारकें आसलें कायद्याचेर आसलें जाल्यार आयज म्हळ्यार ते ONGC आमकां रिप्लाय दिता आसलें पण आयज पासून तांच्यान दिलें ना आनी हें बोटकारांक आनी आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक ही अडचण जावपाक जबाबदारी ONGCच कितें हें तरी कायद्यान केल्लें जाल्यार थिंगा जायना आसलें आमकां कितें करतलो जाल्यार CRZ परमिशन घेवपाक जाय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट करपाक जाय पूण ONGC करता तेन्ना सरकार करता तेन्ना कांय लागना सरकारान तरी हें सारकें केलां जाल्यार सारकें करचें आनी आमकां दिवचें डॉक्युमेंट पुराव दिवचे आमी सारकें केलें म्हूण हें कायद्याशीर आहा केन्ना तुमी रिपोर्टर पावो ना जाल्यार आमचे आजू बाजू गांव आहा तांच्यांनी सगळ्यांक म्हणलां बोट दाखयता पंचायत कितें करता पंचायतीन कांय केलां पंचायत कारवाय करीत आहा पूण पंचायतीक सरकार आनी ONGC कचरो समजता तांकां दिसता हेका जबाब दिवपाची तांकां गरज ना अशें म्हणून तें हांवें आतां डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो ताकाय तेगे कोण आसलो ताकाय तें दाखयलां हांवें पंचायतीन कॉरस्पॉन्डंट कितें केलां आमची कारवाय कितें करपाक जाय आमचो वार करपाक जाय इन्स्पेक्शन करपाचें नोटीस काडून सगळें केल्लें आसा ह्या मिटिंगेक आतां आमकां 2 इश्यू आयले पळय पयली इश्यू आशिल्लो रिगार्डींग कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल एट द एंट्रन्स ऑफ साळ रिवर सो तो इश्यू आशिल्लो तो प्रपोजल खूब पयलींच्यान आज पर्यंत येत आसा आय थिंक इट इज स्टॉप बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल क्लियरन्स सो फॉर दॅट इश्यू वॉट वी हॅव टोल्ड फिशरीज डिपार्टमेंट इज दॅट टू गो एंड रीचेक द इश्यू इफ दे आर पुटींग अ न्यू प्रपोजल ऑर दे आर टेकिंग हेड द एक्झिस्टींग प्रपोजल इज अप टू दॅम एंड देन दे हॅव टू गेट इट इन this with the ministers or the MLAs and the dusro jo issue ashilo to regarding lights at the jetty जे तांकां इश्यू जातलो फॉर फिशींग सो ONGC has already informed the lights काडिल्ले आसा सो आमी सांगलें कितें कुडबोना जेटी टू गो एंड विजीट द सायट आनी पळयात समज अजून इश्यू आसा की ना पर्सिस्ट जाता की ना एकदां पळयत आनी जस्ट इन्फॉर्म अस
सो दीस टू थिंग्स आर आनी रिटर्निंग वॉल बांदपाचो डिमांड आहा तेंच्यांनी हे केला तो हय सो रिटर्निंग वॉल बांदपा डिमांड तो पयलींच्यान आशिल्लो सो ना तांकां आतां तो परत चॅक करचो पडटलो तांकां तो सेम प्रपोजल फुडें व्हरपाक मेळटा या त्या प्रपोजलान तांकां चेंजीस करचे पडटले एज पर द changing standards of environmental clearance. So that they have to check and then they will go. That retaining wall is supposedly it's been requested for 45 years now, Yeah. and it's not happened. The Fisheries Department says that the proposal is with them for 4 years, but when they came today, they were not prepared with any documents. They said, "Oh, we have to check with the head of this." So why is there? Now, I think in that meeting is notice also what we have issued, it was specific related to the lights at the Kudbana jetty. So this proposal, this issue came up on the spot in the meeting. So that's why they did not have any information. But then they said they will come back with the information and they will consult the Kudbana jetty and the local panchayat as well as all the stakeholders. ONGC has formally entered into. Now they've already started doing launches with hospitality agencies, and they already said that they are already in the process of doing a whole lot of stuff. Has that been authorized? Because as per the The kind of information what was present in the meeting did not have anything regarding this. So we were not. No, I know, but my point is they are officially For me to announcing comment it at on a this, world I world understood that. conference. So how can they do that without For me getting to comment authorization? on from- this, I need to check more into the details. We need to check more, then only we can comment.